एलिसबाय त्या रानांत तूं सेंटा आनीक त्या उपरांत जो मनीस तुका बरो करता तोच मनीस तुजेर जेन्ना बलात्कार करता असलो प्रसंग तुजेर येता आनीक ऑडियन्स ही तुजी भुमिका लागींच्यान पळयतात तर ऑडियन्सान तुका कसो कितें रिस्पॉन्स दिला म्हाका ऑडियन्सा तांय बरो रिस्पॉन्स म्हाका मेवला आनी ताणें म्हाका वाखाणला हे म्हज्या रोलाक लागून आनी कोणें कितें तरी सजेशन तुका दिलां की मातशें अशें जाल्यार बरें जावपाचें जावं वय म्हजी मामी सदांच म्हजो पयलो तियात्र जगमंतकार आसता तो सदां म्हणजे मारगांव जो आसता तो सदांच ती पळयता सो ती म्हाका सांगता तुजो रोल असो जावंक जाय हें अशें जावंक जाय हांगासर चुकलां हें अशें जावंक जाय सो उपरांत मागीर हांव चेंज करतां जॉन डिसोलाच्या पंगडांत तूं कम्फर्टेबल कशें जालें पयलें हांव तितलें कम्फर्टेबल आसूंक ना पूण आतां हांव कम्फर्टेबल आसा आम्ही बाहेर निघतो पण मला जॉर्मलाची विराट दिसते काय केलं काय उंच्या जवळ तुला काहीच वाईट करतो कित्याक बाहेर रावन मला तुझी राखण म्हजी पोटात सारकी भूक लागली चल भितर वच भितर येतरी ती फळां जेवण आसता तुका आवडटा ते आतां एलिसाची भयण आनीक मिता एक इन्स्पेक्टराची भुमिका करतालें म्हणटोच म्हाका दिसता जायत्या वर्सांनी तुवें इन्स्पेक्टराची भुमिका केल्या आसतली होय पयलें हांवें केलो आहा इन्स्पेक्टर होय आनीक ह्या रानवटी तियात्रांत एक रानवट्या मदें इन्स्पेक्टराची भुमिका करता आसतना मातशी वेगळी आगळी भुमिका करूंक पडली आसतली तरी आसतना ही भुमिका करून जेन्ना तूं तियात्रांतल्यान भायर सरता तेन्ना तुजे अनुभव लोकांनी केन्ना तरी तुका वाखाणलें जावं बरें म्हटलें काय तूं इन्स्पेक्टरच्या रोलाक जस्टीस करिना अशें कितें तरी म्हटलें लोकांनी वाखाणला बरें जालें म्हण रोल पूण लोक बरें आहा तें सांगता वायट सांगना जरी तर लोकांक वायट आहा तेंय सांगितलें जाल्यार इम्प्रूव जावपा चान्सीस आहाय लोकांक कितें जाय तें आमकां दिवपा मेळटा खरेंच जें म्हज्या काळजांत जें कितें आसा तेंच तुवें सांगलें कारण जितले फावट आमी दुसऱ्यांच्यो क्रिटिक्स घेवन त्यो सुदारीत जाल्यार आमी आमची भुमिका बरे तरेन करूंक जाता तुका लागून 2 दिसांनी म्हाका न्हिदना हांवूच नको म्हाका कितें म्हणटालें ते रानांतल्यान तुका सोदून काडून वचे लागीं गोठा तिथे उपाय हांवें घेतले पूण ते रानांत तूं खंय आसा आनी खंय पावलें तें कळूच नको पूण आतां हांव शांत जालें कित्याक रात्रीक तूं म्हाका बरे भाशेन मेळ्ळो सिस्टर हांवें खूब भियेली पूण म्हजे बरे नशिबान ते रानांत रावपी मनीस म्हाका मेळ्ळो ताणें म्हाका आपले भिराड दाखयलें म्हजो बरी भाशेन परामर्श केलो आनी बरी भाशेन हाडून म्हाका गांवांत पावयलें तशें जाल्यार ते रानांत तुका एक कांयच बरोबर कसो मेळ्ळो होय जंगलांत रावपी एक जंगली मनीस तो आमी ताका रानवटी म्हणटात आतां उरलो तो आमचो शेजारी तुमी नेटो विनोदी भुमिका करून तुवें जायत्या जाणांक बरे तरेन हांसयल्यात आनीक ह्या खिणांत हांव तुज्या लागच्यान एकूच जाणा जावंक सोदता तें म्हटल्यार जॉन डिसिल्वा बरोबर जेन्ना तूं विनोदी भुमिका करता खरेंच तूं कम्फर्टेबल आसता ऑफकोर्स हांव खरें कम्फर्टेबल आसता सो तूं शो सोड जेन्ना फर्स्ट शो पळय आमगे जाता हेरां जाल्यार हांव कितें आवय तें कॉमेडी हुंच टायमार कितें म्हणपा जाय तें आमचें पेज आसता पूण जॉनागे हांव जेन्ना फर्स्ट शो करता तेन्ना म्हजें मातशें पेज आसना समज कॉमेडी चुकली जाल्यार पासून तो आमकां बरोवन हाडटा पूण तूं ताका बरोवपाची प्रयत्न करिना हांव बरोवपाक म्हज्या कुशाक बरो तो बरोवन हाडना म्हाका आनीक तियात्र सोंपतोच नेटो तुजी भुमिका बरी जाल्या अशें कोण तरी म्हणटा आसतलो हय जायत जाण म्हाका सांगताय तुगे कॉमेडी बरी जाता म्हगे गांव भाव पासून सांवड्डे ते म्हणटाय नेटो तूं आतां जॉना बरें पडून जाय तूं कॉमेडी बरी करता आनी तुगे बरी जाता सो कीप इट अप अशें म्हणून म्हाका म्हगे गांवचे भाव चड सांगताय आनी आमगे तियात्र पळयणारे म्हाका सांगताय
तियात्रान तूं कांतारां म्हणटा आसतनाच एक भुमिकाय कोत्ता तर ही भुमिका तुका अवघड वचोंक ना सांगचें म्हटल्यार जेन्ना म्हाका जॉन सरान फोन केलो म्हाका म्हणूंक लागलो मार्कूस तुका आपणे एक धाकटो रोल बरयला तर हांव मातशें कन्फ्यूज जालो कित्याक हांवें चडशीं कांतारांच म्हटलें एक्टींग हांवें दोबरशें तियात्रांनी करूंक ना म्हणटच हांव गेलो जॉन सराशी ताणें म्हाका दिली भुमिका आनी जायतो तेणी म्हाका सगळ्या आमच्या ग्रुपान जायतो म्हाका हेल्प केलो ही भुमिका करपाक आनी जायत्या लोकांनी तो मानूनय घेतलो रोल लोकांनी कितें म्हटलें लोकांनी जायत्या लोकांनी मानून घेतला आं बरो केला रोल तुजो रोल बरो जाला धाकटुलो आहा बरो त्या भाशेन म्हणटच ह्या फुडें जे तियात्र येतात तातूंत तूं भुमिका करूंक फाटीं रावचो ना सांगचें म्हटल्यार आतां एक उमेद कशी येयली रोल करपाची कित्याक लोकांन म्हजो आतां धाकटुलो रोल मानून घेतला म्हणटच म्हाकाय एक भितरल्यान उमेद येयली आनी फुडें फ्युचराक आनीक बरो रोल करून दाखोवचो म्हाका दिसता ह्या खिणांत तुवें जायतीं कांतारां तातूंत गायल्यांत आनीक दुओ दुयेर त्रियो हातूंतय तुजो भाग आसतलो हय एक दुयेट हांव आनी बाय मिता म्हणटा आनी तें दुयेट आमचें जायत्या लोकांक मानलां जें आमी बेबद्याचो आमी बेबद्या वयर आमी दाखयलां म्हणचे सोरो पियोन गो बायलां कशें कितें करता तें पूण तेंवूय हें दुयेट आमच्या लोकांक जायतें मानलां म्हाका दिसता ह्या खिणांत आमी जे संगीतकार आसात तांचेय थोडे अनुभव आयकून घेवया मिस्त्री फिलीप दे सावड्डे जायतो अनुभवान भरलेलो मनीस जॉन डिसिल्वाच्या रानवटी तियात्राक एक रानवटी भाशेन संगीत करता आसतना ताणें रानांतल्या लोकांक शारांत हाडपाचो प्रयत्न केला मिस्त्री तुजी जी संगीत आसा ह्या तियात्रांत खासा खंय तुका बरें दिसता वाजूंक आयज पासून जायत 7 वर्सां सुमार जालीं जेवणां वाजयता उमेदीन वाजयता आनी मुगेले हे सांगात ते म्हाका बरो सापड करता तेका लागून हांव बरो वाजयता आनी बरें बरयता आनी कांतारांनी कितें खाशेलपण हाडपाचो प्रयत्न केला जायत ट्राय केलें पयलो सांगत तेंकां खूंय कितें वायट आहा कितें तें पयलें सांगत तेंकां आनी समज एक कांतोरिस्ट एडजस्ट जायना हय संगीताचेर तेन्ना तूं कितें प्रयत्न करता जायत ट्राय कर तेंकां अमके भाशेन करूं जाय मुखार फास्ट बार उणें आहले म्हूण सांगता सुबेज आहले म्हूण सांगता आनीक तूं तांच्या सांगाताक खुशाल आसा खुशाल आहा ओके म्हणटच ह्या खिणांत आमी तुजे जे सांगाती आसात तांचेय थोडे अनुभव आयकून घेवया आनी दुसरे हांव हार्ड केन बरयता तेंकां हार्ड केन बरयता आनी हांव बरयता त्या प्रमाणे ते मानून घेता म्हगेले म्हज्या सांगाताक जुजे कारवालो आसा ताचे म्युजिकाचे जायते अनुभव आसात ह्या तियात्रांत तूं कांतारां वाजयता आसतना गरज पडटा थंय बॅकग्रावंड म्युजिकूय दिता आसतलो तुजे थोडे अनुभव हे फावटी एक हो तियात्र जेवणाचो रानवटी सो हे तियात्राक जायत जायत भाशेन म्युजीक जावपा जाय आसलें सो एक एक फावटी मनान जायत आसता रानांतलें म्युजीक दिवपाक रानांतलें म्हणल्यार सो ते भाशेन जायत मनान आसता पूण एक एक फावटी आतां जायना सो एक एक फावटी डायरेक्टराक जाय ते भाशेन जायना आमचे आनीक आमी सिट्युएशन प्रमाणे आमी चलोवन वताय तें सो हे भाशेन हें जाता तुका कितें दिसता की रानांतली जे सीन चलता आसतना आनीक थोडी हॉरिबल म्युजीक दिवपाची गरज आसा अशी हय दिसता जायत कडेन गरज आहा थिंगा पूण कितें एक एक फावटी जायना तें आतां हें करपाक सो आनीक कितें जाता एक फावटी लावड म्युजीक दिलें जाल्यार ते तेंचे डायलॉग्स आहाय ते आयकपा येनाय सो तेंगे मातशें हें सॉफ्ट दवरपा पडटा हय म्हणटा हाचें कारण म्हटल्यार आर्टिस्टांकूय संगीताचो संगीत जें आसा तें तांकां आपल्या आंगांत घेवपाची ताकद आसपाची गरज आसा हय हय तेंच पळय इंग्लिशीन कितें काडलें जाल्यार कितें करतलो हय तेंच कितें सांगपाचें हा तूं कांय नको काय ना आपूण नको म्हूण सांगनाका आं झाड म्हूण सांग आनी जाण म्हणल्यार मागीर तेणी मुको इंग्लीश उलोवपाक स्टार्ट केला मागीर हांवें कितें उलोवपाचें तूं भिनाक रे हय समज तर तुका इंग्लिशीन उलयता न्हू जाल्यार तूं बरें फकत येस 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 हेच कर समज चडू उलयता थांबोना नो 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 इंग्लीश म्हणटी मरे फकत येस नो इंग्लीश काबार जुजे डायस तूं तुज्या गिटारांतल्यान जी म्युजीक दिता ती जायते फावटी तियात्रांक फायद्याक पडटा कारण जायते फावटी जायत्यो गजाली जाय तश्यो घडनात पूण संगीत जेन्ना
ह्या तियात्राक सांगात दिता तेन्ना बऱ्यांतलो बरो तियात्र लोकां मुखार सादर जाता. तर ही म्युजीक तुमच्या मेस्त्री सांगाताक तुमी सादर करता आसतना तुका कितें दिसता की जी म्युजीक शेअर जाल्या ती वाजोवंक उमेद? मेस्त्री आमकां म्युजीक बरोवन दिता तेजी आमकां वाजोवपाक उमेद. आनी आमगेली म्युजीक सेक्शनां आमगेली टीम वर्क आहा. कोणालें कितें समज तो एक हें अशें जावपा जाय तशें जावपा जाय पूण सांगिल्लें जाल्यार मेस्त्री आमकां एक बरें कॉपरेशन दिता. ओके करुया चल अशें. आनीक तुमकां जे कांतोरिस्ट आसात तेवूय दितात आसतले. हय आनी आमगे जे सिंगर आहाय आमगे ग्रुपान आमी तरी सांगलें अशें अशें जावपा जाय तुगे ट्यून रॉंग आहा तुगे कितें जाल्यार आमी सगळे कॉपरेट करता. इट इज लायक ए टीम वर्क आमगेली. कोण कोणा हें करना सगळे कोणालें कितें तें बरें दिसता केलें आमी. हय खरें सांगचें म्हटल्यार जे भाशेन आमी संगीतकारांचे अनुभव घेतल्यात तातूंतल्यान एक थावें जाता. तांकां तांचे कान सारके शार्प दवरचे पडटात, सारके एटेंटीव कशे रावचे पडटात. खेरीतपणी जो ऑर्गनिस्ट आसता ताणें कांताक संगीत दिता आसतनाच बॅकग्रावंड संगीताचोय भार आपल्या खानाचेर घेवचो पडटा. एक बरी गजाल. आनी ह्या कामांत आमचो जुजे कारवालो जायतो वावुरता. सगळ्याक आमच्या संगीतकारांक हांव ह्या खिणांत परबी भेटयतां. दोनशावो एपिसोड म्हाका दिसता तुमकां थोडो भोव आवडलो आसतलो. कांयच परवाना जातून कितेंय चुकलां जाल्यार पूण असले जायते एपिसोड हांव तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतलो. जॉन बाब तुज्या पोंगडा सयत तूं मुजरत म्हज्या सांगाताक हांगा हाजीर जालो आनी तुवें तांकां सगळें काडलें. त्या पासत खासा ह्या माणका म्हज्या कार्यावळींतल्यान आनीक आमच्या ऑडियन्स सगळ्या ऑडियन्साच्या नांवान हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांवूय काळजाचे कला आयकतां प्रुडंट मिडियाक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हो जो माणका मोतया प्रोग्रामाच्या आयज 200 एपिसोडां भितर सत्ताना उनवणीत पोरवीं दिता. आनी हो जो तांणी वावर सुरू केला तो असोच तुवें तो चालू दवरचो आनी अशेंच नव्या नव्या कलाकारांक जे कोण लिपोवन उरल्यात तितल्याय तियात्रिस्तांक हे टीव्ही चॅनलाचेर हाडून लोकां मदें पावोवचें. आनी हेच खातीर आनीक एक फावट म्हज्या पोंगडाच्या नांवान हांव प्रुडंट मिडियाक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. उनवणीत पोरवीं. आनी इतल्यानूच ही कार्यावळ सोंपयता आसतनाच रानवटी तियात्राचे तुमी थोडे अनुभव घेतल्यात. सगळ्याक तुमकां देव बरें करूं.